माझे नाव गोविंद वेळीप। पहिल स्वातेचेर 33 कोटी देवांक नमन करता आणि पहिल स्वातेचेर तुमकां प्रुडंट मिडियाक ह्या शिगमोत्सवाक तुमचें हार्दिक स्वागत करता। आयज बार्शे गांवांक हो मोठो आमचो गांव आसा आणि ह्या गांवा भितर हो पारंपारीक हांगा शिगमोत्सव जाता आणि बार्शे गांवांत जवळ जवळ 3000 लोक रावतात आणि हो शिगमो आमचो महाशिवरात्रीक स्टार्ट जाता आणि महाशिवरात्रीक आमी नमन घालता पळय आणि तीन वाडे आसा आमच्या बार्शे गांवांत, वेळीपाडा, रवापान वाडा आणि शिल्ली वाडा। अशे तिनूय वाड्यांतले लोक येवन आमचो मेन मांड जो आसा तो आमचो वेळीपाडा, आमचो मुख्य वेळीप आसा त्या मांडार येवन आमी सगळे लोक नमन घालता आणि बऱ्या उमेदीन आमी खेळ हांगा स्टार्ट करता आणि हो खेळ आमचो 4-5 दीस आमचो चलता पळय आणि मागीर आमी 10वे दिसाक आमचो सगळे गांवचे लोक आमी एकठांय ह्या मांडाचेर येता आणि सगळे सजोवन फुलां घालून कसली चप्पल बी कांय नासतना पळय आमी सगळे शाकाहारी पळय, आमी कितें मांसाहारीक यूज करना पळय। अशे हजारो लोक आमच्या मेळाक येता पळय आणि हो मेळ आमचो 2 कडेन वांटणी जाता पळय। एक आमचो उतली कडेन वता आमी वैजावाडा ह्या सायडीन, गुण्या सायडीन आणि दुसरे सायडीन आमचो मेळ वता पाडी गांवांक, पाडी, सुबदळे, खड्डे, मोरपिल्ला असो वता पळय आणि असो 2 दीस आमी वेगवेगळ्या गांवांनी आमी हो शिगमो खेळटा पळय आणि हो शिगमो खेळून जाले नंतर आमी 2 दिसांनी आमचे परत आमी गांवांक येता पळय आणि गांवांक येता आसतना आमी आमची शीम आसा त्या शिमेचेर नाल मारून आमी गांवांक भितर येता पळय आणि 2 गांवांनी आमी हो शिगमो वाड्याचेर आमचो वता। एक शिगमो आमचो रवापान वाड्याचेर वता आणि दुसरो आमचो शिल्ले वाड्याचेर आमचो वता पळय आणि हो सगळो गांव खेळून, दोन्ही वाडे खेळून जाले नंतर आमी एकट्याक हांगा वेळीपाड्यार मेन आमच्या मांडाचेर येता पळय आणि आयज आमचो निमणो दीस शिगम्याचो पळय आणि ह्या निमण्या दिसाक आमच्या मांडाचेर भव्य अशी स्वारी जाता पळय। मोठे धोल ताशान बरे आमी गजरान आमी एकठांय नाचता पळय आणि आमी तो तोणयाचो खेळ जो आसा तो वेगळे तरेचो खेळ आसा पळय। माझं नाव महेश गोसावी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो बार्शी गांव वस्तनी गांव ह्या वस्तान माणूस संस्थान जोड बसलेले तेन्ना हो शिगमो खेळोवचो हो सगळ्यांक एक जण ठरयलें आणि तो शिगमो खेळोवपा लागून आमी 12 वांगडी मांडार एक जाता आणि तोणी मारता। तोणयेच पयलीं देवा कडेन विचार घेता। आमच्या गांवांत ही तोणी मारता तेन्ना आमकां सगळ्यांच पांयांत नाकूड बोंबलेलो मस्तकाच वचून ती देवान राखण बांदची कशें म्हणून ती तोणी प्रसाद घेता आणि तो प्रसाद घेतलो म्हणल्यार आमी सगळी वांगडी 12 वांगडी मांडार एक जाता। तितून भितर गांवूय येता सगळे 500 पिळगे आणि ती 500 पिळगे मेळोन आमी आमचो एक गुरू आसता त्या गुरूच्या नांवान आमी तेज्या हातींतल्यान तें कार्य करून घेता। सगळे तेजे फाटल्यान आसता आणि तोणी मारले उपरांत भुरग्यांक शिकयता। एक
वा 8 दीस तरी हो शिगमो शिकयता खेळ कसो खेळपाचो हें सगळें तांकां कशी ताळे काडपाचे खंयची ताळे कशे भशेन खेळपाचें हें सगळें तांकां सांगता भुरग्यांक शिकयता मागीर आमी नवी दिसा नमन घालता मांडार बारा वांगडी एक जाता सगळें नमन घालता सगळें करता मागीर त्या प्रमाण शिगमो भायर सरता आनी एक फावटी आमचो शिगमो भायर सरलो की गांवांतलो तो परत गांवां येवपा येना जेन्ना पळय आमची चतुर्दशी पयले दिसा तो सारको गांवां येवपाचो गांवां येता आसतना शिमेन नाल्ल मारून सगल्यांनी थंड आवाजान आवाज करपाचो ना कितें करप ना आनी गांवां येवन देवळा कडेन महादेवा देवळा कडेन आमी एक जाता म्हाज्या देवळा कडेन एक जाली उपरांत सगळे दुसरे दिसा आमी गांव खेळटा गांव खेळून रातचो आमचो सुवारलान सगळे मांडार येता पयलीं खेळ खेळटा तोणयाच खेळ खेळटा मागीर सुवारलान मांडार येता मांडार येवन सगळो मांड मोडलो सगळे गेले घरा दुसरे दिसा आमची जात्रा जात्रेची आमची सगळी गोरवई कडेनची पळय आसा त्यो सत्री फुटयता आमी त्यो सत्री फुटोवन सगळी सत्र्याच्यो रातची आमची त्यो सगळी भोवरी चाळून त्यो सगळी आपल्या खुटयां वयता जे आमचे कुल दैवत आहा पळय त्या खुटयान वयता खुटयान गेले की सगळे भोवले ते वात लायली कितें आहा तें शास्त्र केलें की आमी दुसरे दिसा सगळे महादेव देवस्थानाच्या पुरवां एक जाता महादेव देवस्थानाच्या थंय आमी सगळी मेळटा आख्ख्या गांव 500 पिळगां मेळटा जात्रा बरे भशेन उमेदीन मनयता थंय कितें अवतार जे पळय आसा ते आमी काडटा सगळ्यांक त्या प्रमाणे ते थारयता त्याच्या उपरांत सगळे घर येता सगळे देवा भेट घेतली सगळे येयले मागीर आमी कितें करता हिचो जो रण उठयलें आसता पळय शिगम्याचें तें आमी जात्रा केली उपरांत त्या राती कडेन जें आमचें आसा तें कोंबडी कातरून तें आमी थारयता सगळें कितें उठलेलें पळय जें खेत्र पळय जें उठलेलें आसा तें सगळें थारयता आनी मागीर दुसरे दिसा आपशा मेळ काडटा हो जालो तरी कित्याक हे गांवांत जें पळय कितें आसा तें सगळें बसपा जाय म्हणून आमी आपशा मेळ काडटा तो आपशा मेळ थंय शिल्ल्यो आमची खुटी आसा त्या खुटये कडेन सगळें एक जाता थंय सगळें कितें आहा तें करी बिरी आमचें तें भरपाचें तें सगळें घर कणकणी आमी भोंवता आनी थंय तो तें सगळें कितें समज कोणाक कितें जालें कोण कितें आसा कित्याक गांव बिगडटा संतुलन बिगडटा तेन्ना ताका आमी थंय दवरून ताका मांडा घालून ताका कितें जें हांगा खेत्र पात्र जें पळय कितें लागला वायट कलम जें लागला तें थंय सांगणी सांगून काडटा आनी हें जें अक्षरशः खरें आमच्या दोळ्यान पळयल्लें आमच्या दोळ्यान पळयल्लें म्हळ्यार आमी कोणाक कितें जालें पिशें लागलें तें आमी काडून उडयता कित्याक ती सांगणेचेर एक आसता आनी ते हातीन पिडो आसता आमचे तेंच्या गेल्ले तेंच्या ते म्हणून सोंपेपणी वचना तांकां माल म्हणटना ते सगळे नश्ट गोश्ट थंय हें जाता मागीर सगळें जालें म्हणटना सगळें एक जाता उदक न्हांवता घर येता सांगता आनी गुढीपाडव्याच्या पयलीं अमास येता पळय ते फाटले पुरवाक एक कोंब्याची सांगोड मारता तो आमच्या मातयेन मारता आनी तो शिगमो थारयता तेन्ना हे जे पळय जात्रे ज्यो पळय सत्री फुटयल्या त्यो प्रत्येकाची घरवळी हाडून त्यो पालोवप नासता आनी गुढीपाडव्या त्यो सत्री पालोवप आसता जेन्ना पळय ते फाटले पुरवाक कोंबडो मारून हें केलें जोडी मारली काय ना खेत्र थारलें कितें उठलेलें तितलें आनी मागीर दुसरे दिसा गुढीपाडव्याचें तेंचें हें करता जें फूल आसता फुलयल्लें तें पालयता तेन्ना सामको एक शिगमो हें जाल्ल्या भशेन जाता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.